Development Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. समेस्त 12वीच्या विद्यार्थ्यांक माय मोगाचो उर्बे भरीत येवकार. आज आमी 12वीच्या पाठ्यपुस्तकांतलो पाठ पयलो 18 जून रवींद्र केळेकार बरोवपी आसात आनी त्या पाठांतलें व्याकरण आज आमी शिकतलीं. 12वीच्या पाठ्यपुस्तकान भावनामा, विशेशणां आनी उरफाट्या अर्थाची उतरां हो जो व्याकरणाचो भाग आसा ताचेर आज आमी इल्लो खोलायेन आनी बरे तरेन अभ्यास करुया. पाठ पयलो 18 जून पाठांतलें व्याकरण. सुरवेक आसात विशेशणां, उपरांत भावनामा आनी ताच्या उपरांत उरफाट्या अर्थाची उतरां. 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेन वर्सुकी निमणी जी परीक्षा जाता त्या वेळार विशेशणांक, भावनामांक आनी उरफाट्या अर्थाची उतरां हाका एकूण 9 गूण आसात. आतां ही जी सत्र परीक्षा आसता त्या वेळार ह्या तिगांकूय 6 गूण तुमकां फावो जाता हें तुमी मतीन दवरात. मुखावयलें उलोवचे पयलीं व्याकरणाचें भाशेंतलें म्हत्व आमी इल्लें बरे तरेन समजून घेवया. भाशेचें शिक्षण शिस्तबद्ध जातलें जाल्यार ते भाशेंतलें व्याकरण आनी शुद्ध लेखन आमकां बरे तरेन समजूंक जाय. आनी ताचें कारण आसा भाशेचें मुळावण म्हळ्यारूच व्याकरण. दुसरी गजाल, कोंकणी एक स्वतंत्र भास आनी ह्या भाशेक तशेंच स्वतंत्र व्याकरणूय आसा. आनी देखून व्याकरणांक भाशेचो कोणो अशें म्हणटात. तुमकां खबर आसतलें, मनशाक जर कोणो नासलो जाल्यार मनीस बागवता, ताका चलपाक, उठपाक, बसपाक त्रास जाता. तीच गजाल भाशे बाबतीन घडटा. जेन्ना भाशेचें व्याकरण सारकें नासता त्या वेळार भास अर्थशुन्य जाता. भाशेचो जावं त्या अर्थाचो न्ही आमकां बरे तरेन असो अर्थ उक्त जायना. आनी देखून भाशेक व्याकरण म्हणटात तें सामकें सामकें गरजेचें. आतां आमी मातशें मुखार या आनी आज आमी शिकुया 18 जून पाठांतलीं कांय विशेशणां. विशेशणांक सुरवात करचे पयलीं म्हाका हांगा सांगन दिसता की विशेशणां म्हळ्यार तुमकां खबर आसतलें, ताचें आमी तुमकां एक अशें म्हणजे उदाहरण दिवन जावं ताची व्याख्या सांगून आमी मुखार वतलींच. पूण हांगा लक्षांत दवरात, ही विशेशणां जीं आसात तीं तुमकां शिकयल्ल्या पाठांतलीं. चड करून 18 जून ह्या पाठा कडल्यान ताची सुरवात जाता आनी मागीर पेपर काडपी कोणीय जो शिक्षक आसता तो त्या पाठांतलीं मागीर ती विशेशणां आसूं, भावनामा आसूं वा उरफाट्या अर्थाची उतरां आसूं तो ती वेचून काडटा. हांगा म्हाका आनी एक मुजरत गजाल सांगीन दिसता ती म्हळ्यार ही विशेशणां ज्या वेळार तुमच्या प्रस्नपत्रिकेन घालतात त्या वेळार मातसो उगडास दवरात. तातलीं 2 कठीण आसतात तर 2 थोडीशीं सोंपीं आसतात. आनी देखून जो पाठ तुमकां वर्गान शिकयता त्या वेळार तो शिक्षक त्या विशेशणांचेर, भावनामांचेर आनी उरफाट्या अर्थाच्या उतरांचेर भर दिताच. पूण तुमीय बी विद्यार्थ्यांनी शिकता आसतना ती विशेशणां आडी मारून दवरपाक जाय. उरफाटी उतरां आयलीं तिवूय तुमी आडी मारून दवरपाक जाय, कारण खंयची येत ताजो आमकां नेम नासता. तर आतां आमी खोलायेन पळोवया विशेशणां म्हणल्यार कितें. सुरवेक आसा विशेशणाची थोडक्यान अशी व्याख्या. हांगा पळयात, नामा विशीं आनी सर्वनामा विशीं खास वा विशेष माहिती सांगपी उतराक आमी विशेशण अशें म्हणटात. ताका आनीक दुसरी व्याख्या आसा, मागीर पळयात. नामाच्या वा सर्वनामाच्या अर्थांत विशेष वा खास भर घालतल्या उतराक व्याकरणीक भाशेन परतून एकदां विशेशण अशें म्हणटात. तुमकां खबर आसतलें, नामांचे 2 प्रकार आसात. एक मूर्त नाम आनी दुसरें अमूर्त अशें नाम. तर नाम जेन्ना तुमी पळयतात ताका आमी नाम म्हणटात, मूर्त नाम म्हणटात, त्या वेळार ती चड करून मनशाची म्हळ्यार व्यक्तीची
जिवाची असतात वा केन्ना केन्ना वस्तूंची असतात. आता ह्या नामांचे जावं मूर्त नामांचे जेन्ना आमकां तातूंतल्यान गूण दिश्टी पडटा वा एखादें कर्तूब दिश्टी पडटा वा एखादी स्थिती जेन्ना पळोवंक मेळटा त्या वेळार तें मूर्त नाम अमूर्त नाम जाता. आतां हें अमूर्त नाम म्हणजेच आमी मुखार पळयतली भावना. आज आमी हांगा पळयतात सुरवातीक विशेशणां. आतां विशेशणाची फुडें मातशी आमी आमच्या भाशेन विशेशणाच्यो कांय वेगवेगळ्यो अश्यो न्ही परी आसात. विशेशणां वेगवेगळ्या भासांची आसात. पळोवया पयलीं कांय विशेशणां. देखीक आमी पळोवं येता कांय रंगांची नांवां. हांगा देखी घेवया धवो, तांबडो, पांचवो, निळो, काळो आदी अशे तरेकवार रंग आसात. ह्या रंगांची नांवां म्हणजेच विशेशणां. दुसरें रुचींची नांवां आसात. आमी जेन्ना कितेंय खातात त्या वेळार त्या वस्तूची आमकां रूच येता. त्या रुचींची कांय अशीं नांवां आसात. देख, कोडू, तीख, गोड, आमट, खार आदी. त्या भायर आनिकूय कांय विशेशणां आसात तीं हांगा दिल्लीं आसात. तातले आमी पळोवया कांय विशेशणां. एक आसा बरें, दाट, वायट, नितळ, सोबीत, पोरणें आदी. तर आमच्या ह्या कोंकणी भाशेन जर आमी विशेशणा कडेन जर लक्ष दिलें जाल्यार विशेशणां तरेकवार पळोवंक मेळटा जशी तुमी आतां हांगा पळयली तशी. मुखार आतां आमी पळोवया विशेशणाच्यो जाती ताकाच दुसरें उतर परी. तुमी 5वी ते 10वी यत्ते मेरेन विशेशणाच्यो वेगवेगळ्यो परी शिकिल्ली तुमकां याद आसतलीच. तर आज आमी परतून एकदां ह्या विशेशणाच्यो जाती वा त्यो परी एक एक करून शिकुया. सुरवेक पळयात हांगा आसा गुण विशेशण. उगडास दवरात. पयलें गुण विशेशण. ताज्या उपरांत येता संख्या विशेशण. ताका अंक विशेशण अशेंय म्हणटात. तिसरें विशेशण आसा परिमाण वा ताका मापी विशेशण अशेंय म्हणटात. विशेशणाची फुडली परी वा फुडली जात आसा सार्वनामीक विशेशण. तर हांगा तुमी पळयलें गुण विशेशण, संख्या विशेशण, परिमाण विशेशण आनी चवथें सार्वनामीक विशेशण. मुखार या. आतां हांगा जी आमी विशेशणां आतांच शिकली त्या विशेशणाची न्ही एक चित्रां घेवन त्या विशेशणाच्यो जाती वा त्या विशेशणाच्यो परी आमी कांय देखी सयत पळोवया. आतां ह्या चित्रांत पळयात तळ्यान नितळ उदक आसा. हांगा नितळ उतर आडी मारला आनी ताजे सकयल बरयलां गुण विशेशण. हांगा म्हाका मुजरत सांगन दिसता की हें नितळ गुण विशेशण कित्याक तर नितळ हें उतर त्या तळ्यांतल्या उदकाचो गूण वा त्या उदकाची आमकां खास विशेश अशी माहिती दिता. देखून नितळ हें कोण जालें गुण विशेशण. जे आमी सुरवेक पळयल्लें विशेशणाच्यो जाती वा परी तातलें हें पयलें. आतां हें दुसरें चित्र पळयात. हातूंत तुमकां दिश्टी पडटलें झाडार 5 काजू आसात. 5 हें जें उतर आसा तें परत आडी मारलां ताचें कारण 5 हें उतर संख्या वा अंक विशेशण. तर ह्या चित्रांत झाडा वयल्या काजूंची संख्या म्हळ्यार ते कितले आसात 5, 10, 15 ताजी म्हायती आमकां दिता. आनी देखून 5 हें हांगा कोण जाता संख्या विशेशण. पयलें जालें गुण विशेशण. ताज्या उपरांत जालें संख्या. ताका अंक विशेशण अशेंय म्हणटात. आतां हें तिसरें चित्र पळयात. हातूंत वाक्य वाचूया आमी. भाटान खूब माड आसात. भाटान खूब माड आसात. खूब हें उतर परतून आडी मारिल्लें आसा. तर हांगा खूब हें उतर परिमाण विशेशण ताकाच मापी विशेशण अशें म्हणटात. आतां आमी फुडलें पळोवया आयकात. आतां ह्या भाटांत आशिल्ले जे माड आसा त्या माडांची संख्या वा त्या माडांचें परिमाण म्हणुया. ते माड कितले आसात
खूब आसात उणे आसात सुवेस आसा हाची आमकां विशेष माहिती दिता आनी देखूनच खूब हें उतर कोण जालें विशेशणाची तिसरी जात परिमाण वा मापी विशेशण अशी करत आमी 3 विशेशणां शिकलीं आतां पळोवया मुखा वयलें ह्या चित्रांत 3 पिलां ओगी बसल्यात ती हें उतर आडी मारलां आनी ताजे सकयल आसा सार्वनामीक विशेशण आतां ती हें सार्वनामीक विशेशण कित्याक तर ती हें उतर नामा विशीं म्हळ्यार त्या पिला विशीं आमकां ती कशी बसल्यात ताजी माहिती दिता देखून आमच्या कोंकणी भाशेन ती हें कोण जाता सार्वनामीक विशेशण परत एकदां विशेशणाच्यो जाती पळोवया गुण विशेशण संख्या विशेशण परिमाण विशेशण आनी चवथें सार्वनामीक विशेशण तुमकां विद्यार्थ्यांक विशेशणाच्यो परी आनी ताजेर आमी इल्लोसो उजवाड घातिल्लो आसा आतां मातशें आमी मुखार या आतांच आमी विशेशणाच्यो परी पळयल्यो ताजेर परतून एकदां आमी थोडक्यान उलोवप करुया आयकात विशेशणाच्यो जाती वा परी जें विशेशण नामाचो वा सर्वनामाचो गूण आमकां सांगता तें गुण विशेशण बेश्टीच न्ही आमी विशेशणां आयकलीं म्हणून जायना त्या विशेशणाची एक देख घेवया एक वाक्य आमी पळोवया देख आसा आमची शाळा ल्हान काय व्हड व्हड आसा शाळेचो गूण आमकां कळ्ळो की तें कशें आसा व्हड आसा मुखार आसा दुसरें जें विशेशण नामाची वा सर्वनामाची संख्या आमकां दाखयता तें संख्या वा अंक विशेशण हांगाय देख आसा म्हजे कडेन 100 रुपया आसात 100 ह्या उतरांतल्यान त्या रुपयाची किंमत आमकां कळ्ळी की ते कितले रुपया आसात मुखार या तिसरें वाक्य नामाचें परिमाण वा माप सांगपी जें विशेशण ताका परिमाण वा मापी विशेशण म्हणटात आतां हाची एक देख आसा आमचो थोडो जागो आसा वेदोळ आमी एका चित्रान पळयलें भाटान खूब माड आसात हांगा आमी पळयलें आमचो थोडो जागो आसा सो उणें थोडो सुबेज कमी ही जी उतरां आसा ताका आमी संख्या विशेशण वा ताका आमी परिमाण विशेशण अशें म्हणटात चवथें निमणें आसा सार्वनामीक विशेशण सार्वनामीक विशेशण दाखोवपी सर्वनामां जेन्ना नांवा वांगडा येतात तेन्ना तांकां सार्वनामीक विशेशण म्हणटात हांगा एक ल्हानशी देख आसा तो भुरगो शाळेंत वता तो हें सर्वनाम आनी देखून तें सार्वनामीक विशेशण मुखार आतां आमी 18 जून ह्या पाठांतलीं सगळींच न्हय तर कांय वेंचीक विशेशणां पळोवया तुमकां एक एक पाठ जसो मुखार वता तसो तसो त्या पाठांतलीं विशेशणां येतलीं भावनामां येतलीं आनी उरफाट्या अर्थाची उतरां येतलीं हांवें घेतल्या ती 18 जून पाठांतलीं कांय वेंचीक अशीं विशेशणां पयलें पळयात जीव जीव ह्या उतराचें विशेशण जिवीक हांगा एक ल्हानशी जत्राय एक ल्हानशी गजाल याद दवरात चडशीं विशेशणां आमी कितें पळयल्यो विशेशणाच्यो जाती की तें गुण विशेशण आसता वा तें परिमाण विशेशण आसता वा तें संख्या विशेशण आसता पूण हांगा थोडोसो आडवाद आसा आतां जीव ह्या उतराक क हो बारीक प्रत्यय लायला आनी देखून जीव ह्या उतराचें विशेशण कितें जाता जिवीक आतां देख घेवया जिवीक कोयरा पासून सारें तयार जाता जिवीक ह्या उतराचेर म्हणजे तें उतर घालून आमी एक वाक्य तयार केलें याद दवरात 11वी आनी 12वी विशेशणाचेर वा भावनामांचेर आमकां वाक्यां करूंक येना पूण जेन्ना आमी ही विशेशणां वा ती भावनामां वाक्यान घालून जेन्ना शिकतात त्या वेळार ती आमकां बरे तरेन कळटात आनी देखून वाक्या सयत एक एक आमी देखी पळोवया मुखार पळयात वेव्हार 18 जून पाठांत आयलां की गोंयच्या लोकांक वेव्हार कळनाशिल्लो वेव्हार उतर आतां वेव्हार ह्या उतराचें विशेशण बेस बरें आमकां उगडास उरतलें वेव्हारी वेव्हार विशेशण वेव्हारी आतां हांगा पळयात देख आसा वेव्हारी मनीस धंदो बरे तरेन करूंक शकतात
व्यवहारी मनीस, त्या मनशा बद्दल आमकां खास वा विशेष म्हायती दिली. मनीस कसो, तर तो व्यवहारी, बिझनस मायंडेड. तिसरें पळया, भावार्थ हाचे विशेषण भावार्थी. भावार्थी ह्या विशेषणाची फुडली देख आसा महेश हो भावार्थी भुरगो. महेश म्हणून जी कोण व्यक्ती आसा, जो कोण मनीस आसा, ताचे बद्दल आमकां खास म्हायती मेळ्ळी की तो कसो भुरगो आसा, तर तो भावार्थी भुरगो आसा. हें विशेशण तुमी खूब फावटी आयकलां आसतलें. मुखार या, स्वाभिमान. 18 जुनान आयलां गोंयकारांचो स्वाभिमान, लोलयांचो स्वाभिमान. तर त्या स्वाभिमान ह्या उतराचें विशेशण जाता स्वाभिमानी. देख आसा वाक्याची, आमी स्वाभिमानी गोंयकार म्हूण जगूंक जाय. आमी स्वाभिमानी गोंयकार म्हूण जगूंक जाय. स्वाभिमानी ह्या उतराचो हांगा आमी उपेग केलो, त्या विशेशणाचो आमी हांगा उपेग पळयलो. उपरांत संस्कार. संस्कार ह्या उतराचें विशेशण जाता संस्कारी, जाचेर बरे संस्कार जातात आवय बापाय कडल्यान, घरच्यां कडल्यान. त्या वेळार त्या मनशाक आमी एका वेगळ्या खास वा विशेष नांवान वळखतात. कोण म्हणून, तर तो भुरगो संस्कारी. देख पळयात मुद्दाम, संस्कारी भुरगीं आवय बापायक मान दितात. विशेशणाचो उपेग केलो आमी वाक्यान. आनी आतां मुखावयलें उतर आसा अजाप. विशेशण आसा अजापीत. अजापीत. देख आसा वाक्याची, हालीं तेंपार जायत्यो अजापीत घडणुको घडटात. म्हणजे त्या घडणुके विशीं आमकां एक वेगळी खास म्हायती मेळटा. कसल्यो घडणुको घडटात, तर त्यो अजापीत. तर हांगा अजापीत कोण जालें, एक विशेशण जालें. उगडास दवरात. मुखावयलीं त्याच पाठांतलीं कांय विशेशणां अशीं आसात. सुरवेक आसा कला. हातून थोडेशें मातशें लक्षान घेयात. कला ह्या उतराचें कलाकार हें विशेशण जाता. तेच बरोबर कलाकार हें जें उतर आसा तें परतून नामूय जाता. म्हणटकच कला आनी कलाकार ह्या दोनांयची एक वेगळें विशेशण आसा, कलात्मक. आनी देख आसा हांगा पळयात, शितलान कलात्मक रितीन रांगोळी काडल्या. त्या रांगोळी विशीं आमकां म्हायती मेळ्ळी. कशी रांगोळी काडल्या, कलात्मक, आर्टिस्टीक, सोबीत. आमकां विशेश म्हायती दिवपी उतर कलात्मक. आतां वेदो हांवें म्हळें कलाकार हें नामूय जाता, परतून तें विशेशणूय जाता. आतां नाम कशें तें पळयात. गोंयान कलाकार खूब आसात. हांगा कलाकार कोण जाले, नाम. पूण अमको अमको एक घेवया आमी. ओमकार हो एक कलाकार भुरगो अशें आमी जेन्ना म्हणटा त्या वेळार आमी त्या ओमकाराची एक वेगळी म्हायती दिता. तो कसो, तर तो कलाकार. आनी देखून हांवें म्हणलें कला हाचें कलाकार, नाम आनी विशेशण. आनी खासा विशेशण आसा कलात्मक. मुखार या, स्वातंत्र्य. हें तर उतर त्या पाठांत बोन बोन आयिल्लें आसा. तुमकां विशेशण कळपा जाय, खबर आसपा जाय. ताचें विशेशण आसा स्वातंत्र्यवीर. वाक्य आसा, स्वातंत्र्यवीर सावरकार अंदमान जेलींत आसले. जे जे कोण सुटके झुजारी आसात, देशा खातीर जाणी जाणी त्याग केला, बलिदान केलां, तांकां आमी स्वातंत्र्यवीर म्हणटात. सो स्वातंत्र्यवीर कोण जालें, स्वातंत्र्य ह्या उतराचें विशेशण जालें. मुखार क्रांती. वेदोळ सांगल्या तीच गजाल हांगा पळोवंक मेळटा. क्रांती ह्या उतराची परतून क्रांतिकारी आनी क्रांतीवीर ही दोन विशेशणां. परत याद दवरात, क्रांती हाजें क्रांतिकारी केन्ना केन्ना नामूय जाता. आमच्या भारत देशांत क्रांतिकारी खूब आसात. हांगा आमी कोणा मनशा बद्दल भितर कांय सांगना. म्हणटकच क्रांतिकारी हें कोण जाता, नाम. पूण जेन्ना कोणायची आमी विशेश म्हायती दिता, कोणाय सैनिका बद्दल जेन्ना आमी उलयता, त्या वेळार जर आमी तें क्रांतिकारी उतर ताजे पयलीं लायलें जाल्यार तें कोण जाता मागीर विशेशण. म्हणटकच तुमी अशीं कांय जीं उतरां आसा जाका आमी आडवाद म्हणटात, तीं उतरां तुमी सारकीं मतीन दवरपाक जाय. मुखावयलें उतर घेवया, तेज. आमच्या गोंयांत त्या वेळार जायते तेजिश्ट लोक आशिल्ले, जायते तेजिश्ट सुटके झुजारी आशिल्ले. सो तेज म्हळ्यार कितें तें आमकां कळटा. पूण जाचे भितर तें तेज आसा तो कोण जाता, तेजिश्ट. इंग्लिशीन ताका ब्रायट बी म्हणटात. वाक्य आसा, शुक्र हो एक तेजिश्ट गिरो आसा. शुक्र ह्या गिऱ्या विशीं आमी विशेश म्हायती दिली.
तो गिरो कसो आसा? तेजिश्ट. फुडलें उतर गोंय. ह्या गोंय उतराचे परत गोंयकार हें विशेशणूय जाता आनी नामूय जाता. आमी गोंयकार जायते कडेन भोंवतात. त्या वेळार आमी गोंयकार म्हणजे कितें जालें? नाम. पूण आमी गोंयकार मनीस, आमी गोंयकार कलाकार सगळी कडेन फामाद आसा. त्या वेळार ते गोंयकार कोण जाले? विशेशण. सो हांगा मनान दुबाव धरूं नाकात, वेवस्थीत लक्षांत दवरात. हांगा वाक्य घेता हांव. गोंयकार भाव भयणी कलेन सदांच फुडें आसतात. आतां हांगा गोंयकार भाव भयणी म्हटलां. गोंयकार जो कोण मनीस आसा, गोंयकार जे भाव भयणां आसात तांची आमी विशेश म्हायती दिली. कोण म्हणून? की ते गोंयकार मनीस म्हणून. ताज्या उपरांत निमणें उतर आसा भंय. त्या पाठांत भंय हें उतर आयलां. त्या भायर निर्भय हेंवूय उतर आयलां. पळोवया भंय ह्या उतराचें विशेशण. 1-2 न्हय, साबार विशेशणां आसात. पयलें, जाच्या आंगान भंय आसता तो कोण जाता? भिंवकुरो. दुसरें, खंयी जर कितें अशें भयानक घडिल्लें पळयलें की आमी म्हणटा तें बाबा भिरांकूळ. तिसरी गजाल, कोणी असो मनीस बारीक बारीक कामांक भियेता, काळखान भियेता, ताका आमी कोण म्हणून वळखता विशेश नांवां? सामको भिजुड्डो. आनी उपरांत आसा भयांकृत. एक जर प्रसंग पळयलो, एखादो सिनेमा पळयलो आनी जर तुमकां भंय दिसलो, तुमी कशें म्हणटात की तो न्ही भयांकृत सिनेमा आशिल्लो. तो भयांकृत हें कोण जालें? परत विशेशण. हातली आमी 2 देखी घेवया. जिणेन जगतना आमी भिजूड मनीस म्हूण जगूंक जायना. जिणेन जेन्ना जगता आमकां विशेश म्हायती मेळटा. कोण म्हणून जगूंक जायना? भिजूड म्हणून. दुसरें आसा, आयज हांवें भयांकृत अपघात पळयलो. अपघात पळयलो, विशेश म्हायती मेळ्ळी. कसलो? सादो सुद्दां न्हय, भयांकृत. तर हांगा भयांकृत हें कोण जाता? विशेशण. आतांच आमी विशेशणां म्हळ्यार कितें? म्हणजे पयलीं सुरवातेक आमी पळयलें की व्याकरण कितलें गरजेचें, भाशेन व्याकरण कित्याक जाय. ताज्या उपरांत आमी विशेशणाच्यो वेगवेगळ्यो परी, विशेशणाच्यो वेगवेगळ्यो जाती पळयल्यो. ताज्या मुखार वचून आमी 18 जून ह्या पाठांतलीं जायतीं विशेशणां एका एका देखी सयत पळयलीं. मातशी मुखार या आनी आतां ह्या पाठांतलीं भावनामां पळोवया. वेदो हांवें सांगिल्लें भावनामां म्हळ्यार अमूर्त नामां, जी आमकां दिश्टी पडना, जी आमच्या इंद्रियाक कळना, पूण ती आसा म्हणपाचें आमकां समजता. ह्या अमूर्त नांवांक इंग्लिशीन एब्स्ट्रॅक्ट नाउन अशें म्हणटात. तर आतां आमी खोलायेन पळोवया ही भावनामां म्हणल्यार कितें. हांगा पळयात, भावनामाची साद्या आनी सोंप्या उतरान दिल्ली व्याख्या. जें नाम जीव, जिनस वा सुवात हांचो गूण वा भाव हाची जाणविकाय करून दिता तें भावना. भावना म्हणल्यार जें इंद्रियांक लागून कळना पूण जें आसा म्हणपाचें आमकां समजता तें सांगपी उतर, ताकाच भावना अशें म्हणटात. मुखार या. कांय देखी आसात. पवित्रताय, मनीसपण, विशालकाय, नसाय, उमेद, गोडसाण, मारगाय, लांबाय, नितळसाण, मोग, म्हातारपण आदी भासाभासांची भावनामां आसात. ज्या नामान मनशाच्या 5 गात्रांक कांय कळनासतना फकत ती मनाकूच जेन्ना कळटा तेन्ना त्या नामाक व्याकरणीक भाशेन भावनामां वा भाववाचक नामां अशेंय बी म्हणटात. तुमी लक्षांत घेयात, भावनामां म्हळ्यार न्ही कोणी सांगलें फाल्यां गिरेस्तकाय हाडून दाखय म्हळ्यार तूं कितें पयशे व्हरून दाखयतलो? ना. भावनामां आमकां वस्तू रुपान व्हरून दाखोवंक मेळना. केन्ना केन्ना ती दृश्य रुपांतूय नासता. पूण भावनामां म्हणून कितें तरी आसा हें आमकां जेन्ना समजता त्या वेळार ताका भावनामां अशें म्हणटात. मुखार या. भावनामां करता आसतना कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो तुमी मातश्यो लक्षांत दवरात. आनी त्यो सुचोवण्यो अश्यो आसात. कांय जी भावनामां आसात ती आमच्या मनाच्यो भावना असतात. देखीक राग, मोग, तिडक, दुस्वास. म्हाका सांगात, ह्यो वस्तू आमच्यान हाडून दाखोवंक मेळटा? म्हाका कोणा बद्दल तरी मोग आसता, म्हाका कोणाचो तरी राग आसता. फाल्यां कोणी म्हळें राग दाखय हाडून, सो आमकां वस्तू रुपान तो दाखोवंक मेळना. आनी देखून ते भावना. मुखावयली सुचोवणी. कांय भावनामांक
खाशेली कुसां ताका आनी एक उतर आसा प्रत्यय लावचो पडटा तेन्ना ती भावनामा जातात. देखी पळोवया. मनीस मनीसपण, गिरेस्त गिरेस्तकाय, विशेष विशेशताय, आंबट आंबटसाण. हांगा आमी कांय उतरांक वेगवेगळी कुसां लायली, वेगवेगळे प्रत्यय लायले तेन्ना त्या उतरांची कोण जाली भावनामा. देखीक पण, काय, ताय आनी साण ही कुसां लायिल्ली कोण जाली आमच्या कोंकणी भाशेंतली कांय खाशेली भावनामा जाली. उपरांतची सुचोवणी. कांय भावनामा ई स्वरान सोंपतात. भावनामा जायत्या भासांची आसात. हांगा तुमी बारीक लक्ष दिवपा जाय. हांगा पळयात. गरीब जर उतर घेतलें जाल्यार ताजे भावनाम गरिबी ई ह्या स्वरान सोंपता. कळ्ळें न्ही. गरीब उतराचे गरिबी भावनाम ई ह्या स्वरान तें सोंपलें, भावनाम जालें. लाचार उतर घेयात. जो कोण लाचार आसा तो लाचारी करता. लाचार ह्या उतराचें कितें जालें? लाचारी हें भावनाम जालें. तर केन्ना आय हो प्रत्यय लावन तें भावनाम करचें पडटा. हांगा 2 देखी घेतल्यात. लांब हाचे लांबाय आय प्रत्यय लायलो. उंच उंचाय. लांबाय आनी उंचाय ही एक वेगळे तरेची भावनामा एक वेगळो प्रत्यय लावन आमकां करची पडटात. मुखावयली सुचोवणी. केन्ना केन्ना आ ह्या स्वरानूय ती सोंपतात. कांय भावनामा आसात तांकां आ हो स्वर आमकां लावचो पडटा आनी मागीर तें भावनाम जाता. देख आसा पत्रकार, ताचे भावनाम पत्रकारिता. ता आ ह्या स्वरान तें सोंपलें. अश्यो भावनामाच्यो ह्यो कांय सुचोवण्यो मुखावयल्यो 2 आमी घेवया. भावनामा करता आसतना जश्यो वेदळ हांवें सांगल्यो तश्यो कांय सुचोवण्यो आसात. मुखावयल्यो आनी 2 सुचोवण्यो. कांय भावनामांक य चेर रफार हो प्रत्यय लावचो पडटा तेन्ना तें भावनाम जाता. कांय देखी आसात. धीर. खुबदां आयकलां आसतलें तुमी उतर धीर. तें धैर्य जाता. उपरांत सुंदर भावनाम सौंदर्य जाता. मधुर उतर घेयात. ताजे भावनाम करतली जाल्यार तें कितें जातलें माधुर्य. य चेर रफार लायलो की जायती भावनामा वेगळे तरेन करपाक मेळटा. निमणी एक सुचोवणी आसा. त्व ह्या प्रत्ययान सोंपपी कांय भावनामा आनी ती आमी पळोवया. पिता पितृत्व, हिंदू हिंदुत्व, वृद्ध वृद्धत्व आनी अमर अमरत्व अशीं जायतीं उतरां आसात. तांकां त्व हो प्रत्यय एक बारीक कूस लावचें पडटा तेन्ना ती कोण जातात भावनामा जातात. आतां 18 जून पाठांतलीं कांय अशीं थोडीशीं आमी भावनामा घेवया. पयलेंच उतर आमकां मेळटा निर्भय. लोहिया निर्भय मनीस आशिल्लो. निर्भय विशेशण. आतां ताजे आमच्यान भावनाम कशें करूंक जातलें? तर जो कोण निर्भय मनीस आसता ताजे भितर कितें आसता निर्भयताय. ताय हें कुसलान आमी कोण केलें भावनाम. देख आसा. निर्भय मनशा लागीं निर्भयताय पळोवंक मेळटा. निर्भयता म्हळ्यार कितें तें दिसती पडटा आमकां? हाडून दाखोवंक मेळटा? वस्तू रुपान आसा? ना. पूण निर्भयताय म्हळ्यार कितें तरी आसता हें आमकां कळटा. देखून निर्भयताय हें कोण जालें भावना. हुतू तो सामकें 18 जून पाठांतलें एक फामाद अशें तें उतर. ताजे भावनाम हुतू तेपण. देख आसा. रमेशाल्या आंगान जायतें हुतू तेपण आसा. हाडून दाखोवंक मेळटा? ना. पूण तो जेन्ना हांगा धांवता थंय धांवता, हांगा बसना थंय बसना, सगळे कडेन भोंवता त्या वेळार ताका आमी कितें म्हणटात? एक वेगळे भावनाम आमी वापरतात. तागेल्या आंगान हुतहुतेपण आसा अशें आमी म्हणटात. त्यागी. त्यागी हाजें भावनाम त्याग. त्यागी मनीस जो कितें त्याग करता म्हाका सांगात त्याग म्हणटा तो केन्नाच दाखोवंक केन्ना कोणा मेळ्ळा? ना. म्हणटकच त्याग, मोग, राग ही ज्यो भावना आसात कळ्ळें न्ही तांकां भावनामा अशें म्हणटात. देख आसा. सुरेशान आपले मालमत्तेचो त्याग केलो. म्हळ्यार ताणें कितें केलें तें आमकां समजता. आमच्या इंद्रियाक जरी ती दिश्टी पडना तरी आमकां कळटा समजता. देखून त्याग हें कोण जालें भावना. मुखावयलें भित्रो. भावनाम भित्रेपण. वाक्य आसा.
केन्ना केन्ना आमचें भितरेपण आमकां लुकसाणीचें जावं येता. भितरेपण एक वेगळें भावना. मुखार आसात ह्या पाठांतली मुखावयली कांय भावनां. मस्तो मस्तेपण. रमेशाच्या आंगान खूब मस्तेपणां आसात. वाक्या सयत ती भावनां तुमकां शिकोवपाचो हांव यत्न करतां. एक मस्तो भुरगो घेयात, विशेशण जालें न्ही, भुरगो कसो मस्तो, ताच्या आंगान कितें आसा? मस्तेपण. म्हणटकच मस्तेपण कोण जालें? पण हो प्रत्यय लावन, पण हें कूस लावन मस्त उतराचें भावनां कितें जालें? मस्तेपण. मागीर मेंगो, मेंगेपण. हांगा वयर पळयलां तीच गजाल हांगा. कोण तरी मेंगो मनीस, ताजे भितर आसा तें कितें? मेंगेपण. आमच्या इंद्रियाक तें दिश्टी पडना, पूण तें आमकां कितें तें समजता. वाक्य आसा, गोंयकारांक तांचें मेंगेपण जायते फावटी त्रासान घालता. फुडलें स्वतंत्र. भावना स्वतंत्रताय. पळयात, पण पण आनी आतां ताय हो प्रत्यय लावन आमी कशे तरेन भावनां करतात पळय ती. मुखार या पत्रकार. वेदो तुमकां एक सुचोवणी दिल्ली की कांय भावनांक आ हो प्रत्यय लागता. हाका आडवात आसा अशी चड उतरां नात. देख घेवया पत्रकार. भावनां कितें जालें? पत्रकारिता. आ ह्या स्वरान तें सोंपलें. देख आसा वाक्याची, गोंयचे पत्रकार बरी पत्रकारिता करता. म्हळ्यार तो जें कितें करता तें आमकां कळटा. म्हणटकच पत्रकारिता हें कितें जालें? एक वेगळें भावना. मुखार आसात दोतोर. त्या पाठान आयल्यात दोतोर, आदवोगाद, विद्यार्थी सगळे जाण ढोययांक पळोवपाक तांची भेट घेवपाक असोळण्या गेले. आतां दोतोर उतर फाल्यां जर आयले आमकां ताचे भावनां कळपा जाय. कोणीय जो दोतोर आसता तो जेन्ना वचून ताका तपासता, वखद दिता, जावं ताका जें जें कितें सांगता ताका दोतोरकी म्हणटात. आतां दोतोरकी म्हळ्यार कितें तें आमकां दाखोवंक मेळना. आनी देखून दोतोर ह्या उतराचे भावनां ई स्वरान सोंपलें. दोतोर, दोतोरकी. रामाली दोतोरकी बरे तरेन चल्ल्या. कोण तरी दोतोर आसा राम नांवाचो, ताजे बद्दल आमी आतां कितें तरी उलयतात. त्या वेळार आमी कितें म्हणटलीं की तो राम म्हणून दोतोर आसा पळय, त्या दोतोराची दोतोरकी. दोतोरकी हें कोण जालें? भावना. ताज्या उपरांत आडांगी. एक बरें उतर आयलां 18 जुनान, आडांगी. भावना आडांग्यापण. आडांगेपणां करप म्हळ्यार मस्तेपणां करप, कळ्ळें न्ही? कोणा आयकप ना, एक वेगळे तरेन न्ही आपले अशें म्हणजे शक्ती दाखोवप, आडांगेपण. फोर्तुनातू मिरांदाच्या आंगान जायतें आडांगेपण आसलें. बारीकसो प्रत्यय एक ल्हानशें कूस लावन आमी कितें केलें? आडांगी ह्या उतराचें आडांगेपण भावनां केलें. म्हातारो, तुमकां सगल्यांक खबर आसतलें, भावनां म्हातारपण. आतां म्हातारपण म्हळ्यार आमकां कळटा न्ही. फाल्यां म्हळें चल रे त्या म्हाताऱ्याचें इल्लें म्हातारपण घेवन यो, हाडूंक मेळटा? ना. पूण म्हातारपण म्हळ्यार आमकां कळटा, समजता. तर आमकां कळपी आनी समजपी जी जी उतरां आसा ती अमूर्त वा भावनां अशें आमच्यान म्हणूं येता. म्हातारपणान मनशाक दुसऱ्याचो आदार जाय पडटा. म्हातारो, म्हातारपण. मुखावयलें आदवोगाद. आदवोगाद जें कितें काम करता ताका आदवोगादपण म्हणटात. आदवोगाद ह्या उतराक परत आमी पण हो प्रत्यय लायलो, एक कूस लायलें आनी ताजें कोण केलें? भावना. ताची एक ल्हानशी देख, एक वाक्य. राजेश बरें आदवोगादपण करता म्हूण फामाद आसा. एक कोण तरी आदवोगाद रमेश कितें करता? आदवोगादपण करता. म्हळ्यार तो ऑफिसान बसता, लोकांची कितें कितें तो कागाळी घेता, तांकां तो न्याय दिता. हाका आमी कितें म्हणटलीं? आदवोगादपण. पूण हाडून दाखोवंक मेळटा? वस्तू रुपान आसा? ना. ही जाली भावनां. आनी एक आसा पळयात. ह्या पाठांतली निमणी कांय भावनां अशी आसात, लक्ष दियात. घर हाचे भावनां घरपण. खूबदां तुमी आयकलां आसतलें, कोणी नवें घर बी बांदलें की आमी म्हणटात की त्या घराक न्ही कोण जर रावूंक वचूना त्या घरान जाल्यार आमी म्हणटात त्या घराक न्ही घरपणूच ना. त्या घराक घरपण ना म्हणजे कितें तें आमकां कळटा. पूण त्याच घरान एक दोन मनीस रावपाक गेले की त्या पुराय घराक कितें येता? घरपण. भावना, एब्स्ट्रॅक्ट नावन, अमूर्त नाम. वाक्य आसा, नव्या घरान मनीस रावूंक आयल्या उपरांत त्या घराक घरपण येता. अशें खूबदां तुमी अणभव घेतले आसतले.
अशी आमच्यान ती दाखोवंक मेळना. जी आमकां केन्ना केन्ना पळोवंक मेळना ती कोण जातात? भावनामा जातात. हिरो 18 जून ह्या पाठान एक उतर येयला हिरो, ताजे भावनाम हिरोगिरी. केन्ना केन्ना आमी दादा म्हणटात, ताजे भावनाम आमी कितें करतात? दादागिरी. दादागिरी म्हळ्यार कितें तें खबर आसा, हिरोगिरी म्हळ्यार कितें तें समजता. देख घेवया म्हणजे आमकां बरें कळटलें. आजकाल पळयता तो मनीस हिरोगिरी करता. मागीर आमी म्हणटा हिरोगिरी म्हणजे तो असो न्हेसता तसो न्हेसता, अश्यो तो कितें तरी वेगळे तरेन चलता. पूण हिरोगिरी म्हणून कितें तरी दाखोवंक मेळटा. कोणें सांगलें फाल्यां तूं बाबा तुजे कडेन बरी हिरोगिरी आसा, म्हाका हाडान ती दी, म्हणून तूं कितें अशें कित्यान घालून हाडून दाखयतलो? ना, आमकां दाखोवंक मेळना कळ्ळें न्ही, पूण आमकां समजता. त्या त्या उतराक आमी भावनामा अशें म्हणटात. आनी आतां ह्या पाठांतलें आनी एक भावनाम निमणें, उपाशी. खुबदां आयकतात तुमी, हो उपाशी तो उपाशी, म्हणजेच ताजे भावनाम कितें? उपासमार. हाका हांवें आतांच्या परिस्थितींतलें एक वाक्य घेतलां, आयकात. कोरोनाक लागून जायत्या गरीब लोकांची उपासमार चल्ल्या. तुमी खंय खंय वाचतात, खंय खंय पळयतात, तुमकां सगल्यांक खबर आसा की गरीब लोकांची, जाचे कडेन जेवंक खावंक ना, त्या मनशाची उपासमार चल्ल्या. म्हणजे कितें? तुमकां हाडून चित्र काडून दाखोवं जाय की ताज्या ताटान एकूच गोठो आसा बी म्हूण? गरज ना. उपासमार म्हळ्यार कितें तें रोखडें आमकां कळटा. आनी देखून तें कोण जालें? भावना. आनी आतां ह्या पाठांतलीं कांय उरफाट्या अर्थाची उतरां पळोवया. तुमकां एक सांगता, केन्ना केन्ना न्ही आमकां जेन्ना पळय परिक्षेक उरफाट्या अर्थाची उतरां येतात त्या वेळार अशें दिसता की ताजो आनी कितें अभ्यास करूं जाय. आमकां उरफाटें रोखडें दिवपा येता, जावं आमकां उरफाटीं उतरां समजता. तशें केन्नाच नासता. एका एका उतराचो उरफाट्या अर्थाचो न्ही वेगळोच असो हें आसता. आनी देखून न्ही केन्ना केन्ना उरफाट्या अर्थाची उतरां ताका जे गूण आसता पळय ते तुमकां फावो जायना. कांय कठीण आसतात, कांय सामकी सोंपी आसतात. पूण एक लक्षांत दवरात, तुमच्या 12वेच्या मागीर ती सत्र परिक्षा आसूं वा वर्सुकी निमणी परिक्षा आसूं, तातूंत भायलीं खंयचीच उतरां येना. मागीर ती विशेशणां आसूं, भावनामा आसूं वा ती उरफाट्या अर्थाची उतरां आसूं, तुमच्या पाठांत जी तुमकां आयल्या तितलींच येतात. म्हणटकच ह्या पाठांतलीं आमी कांय उरफाट्या अर्थाची उतरां पळोवया. एक एक करून घेवया. 18 जून पाठांत उबे आनी उबे, एकाचेर अनुस्वार आसा एकाचेर ना. आतां हाची उरफाटी उतरां वेगळे तरेन जातलीं. अनुस्वाराच्या बिना, अनुस्वार घालनासतना जर उतर आयलां जाल्यार कितें जातलें? आडवें. आनी उबें अनुस्वारान जर आसा जाल्यार तुमी म्हणटले आडवें. हांगा होवूय बी फरक तुमी लक्षांत दवरपा जाय. केन्ना केन्ना ताका लागून तुमचे गूण वतात. म्हणून सांगता, उरफाटी उतरां आमकां येता, आमकां ती रोखडी समजता, हातूंत तुमी रावूं नाकात. फुडलें उक्तें, ताजें उरफाटें बंद. अनुस्वार सामको गरजेचो. धवो गोरो म्हण नाकात, धवो काळो. उजवो दावो, हें सामकें सोंपें, आमच्या तोंडाक बसलां. सूर केन्ना मागीर असूर, खंयचे निसूर बी अशी तुमी करतात. उगडास दवरात. बेसूर हें ताजें उरफाटें उतर. न्याय अन्याय. फुडें या. वेव्हार, जाका वेव्हार येना तो अवेव्हारी मनीस म्हणटात. वेव्हारी हाजें उरफाटें उतर अवेव्हार. खर्च, आमकां खर्च उतर खबर आहा, आमी खर्च करतात. जमा खबर ना. उगडास दवरात. खर्च हाजें उरफाटें जमा. खवळलेलो, पावसान दर्या खवळटा, खवळलेलो. 18 जुनान आयला न्ही. खवळलेले गोंयकार पोर्तुगीजांच्या आंगार वचून वचून पडटाले. उरफाटें खबर आसपाक जाय. शांत. सोडप धरप. पयस लागीं. तुमी म्हणटले हातून कितें? पूण लागीं हिचेर अनुस्वार येता हो गरजेचो. तेच सांगता, अनुस्वराचें गिन्यान आमकां आसपाक जाय. कारण कोंकणी ही सगळीं अनुनासीक उतरां, नाकियां उतरां. आनी केन्ना केन्ना कांय उतरांचेर तो अनुस्वार घालचोच पडटा. मुखावयलीं कांय उरफाटीं उतरां अशीं आसात. सामकें सोंपें व्हड ल्हान. पूण कांय भुरगे गडबडीन व्हड, बेनियन ट्री व्हड, व्हड आनी ल्हान बरयता. ना, व्हड उच्चार पळयात. ल्हान. पोरणें नवें. पोरणें नवें. अनुस्वार ना. भंय मातशें कठीण. उगडास दवरात. निर्भय. आशा, दोन आसात उरफाटीं. निराशा आनी दुसरें निर्शेणी. कळ्ळें न्ही. केन्ना केन्ना दोन आसतात. चड करून अशीं घालिनात.
जाका 2-3 अर्थ आसता अशी मी ती घालिनान, पूण चुकून आयली जाल्यार तुमची तयारी आसपाक जाय. संस्कार, असंस्कारी, जाचेर कांयच संस्कार ना तो कोण जाता? असंस्कारी. श्रद्धा, अश्रद्धा. पेटप, पालप. भायर, भितर. आतां हांगा भितर बरयतना ते रस्व काय दीर्घ होय बी तुमचो गोंदळ जावं येता, उगडास दवरात. चड करून पयलीं उतरां जेन्ना ती ताजेर तोपी आसता त्या वेळार ती रसपूत असतात, ताका आडवात आसा. निता, रिमा, कळ्यांनी सीता त्या वेळार ती दीर्घ बरयतात, पूण चड करून ती रस्व. भायर, भितर. वळख, अनवळख. याद दवरात, वळख हाज्या उरफाट्या अर्थाचें उतर कितें आसा? अनवळख. ताज्या उपरांत सुपुल्ली उतरां घेतल्या बारीक बारीक, त्याच पाठांतली आयकात. बारीक, मोठे. दीस, रात. केन्ना केन्ना रात येता, दीस बरोवचे पडटा, परत हांगाय तुमचो गोंदळ जाता. दीस बरयतना दीस सदांच दीर्घ. आनी जर तुमी रस्व बरयलें जाल्यार ताजो अर्थ वेगळो जाता. तो म्हणटा अशें म्हाका दिसप, ते दीस वेगळे जाता. मागीर तुमी म्हणटा हांवें सारकें बरयल्लें. तो उगडास दवरात. दीस, रात. पूर्ण, अपूर्ण. मुखार हाची 2 उरफाट्या अर्थाची उतरां. एक आसा फाटी, अनुस्वार आयलो फाटी, आनी दुसरें तुका जर अनुस्वाराची भानगड नाका, दुसरें बरय, फाटल्यान. मुखार, फाटी आनी फाटल्यान. ही आसात ह्या पाठांतली कांय निमणी उरफाट्या अर्थाची उतरां. मतभेद. लोहिया म्हणटात की तुमी जर चर्चा करपाक बसले जाल्यार तुमचे भितर मतभेद जातलो. मतभेद, एकमत जावं एकवट. केन्ना केन्ना एकवट मातशें वेगळें जाता, पूण एकमत. कळ्ळें न्ही? मतभेद, आमचे भितर मतभेद ना, एकमत आसा. भित्रो, धाडशी. सर्ग, नरक. पळयात आं कितलो तातूंत न्ही वेगळो हें आसा तो. सांज, ताज्या उरफाटें सकाळ. स्वातंत्र्य हाजी 2 उरफाट्या अर्थाची उतरां. एक म्हळ्यार गुलामी आनी पारतंत्र्य. हे मातशें न्ही कठीण हाजेर वता, कळ्ळें न्ही? म्हणजे बाकीचीं सोंपी लागतात, कांय कठीण लागतात. ह्या उतरा कडेन तुमी बारीक लक्ष दिवचें पडटलें. स्वातंत्र्य म्हळ्यार मागीर तुमी गोंदाळटात, तुमकां कळना हाजो उरफाटो अर्थ आतां कितें जातलो. देखून याद दवरात, एक जाता गुलामी आनी दुसरें जाता पारतंत्र्य. पेटिल्ली, राम मनोहर लोहिया म्हणटात न्ही, पेटिल्ली ज्योत पेटत दवरात. उरफाटे येता बरोवपाक. कितें बरयतली? पेटल्ली, पालवल्ली. पेटिल्ली हाज्या उरफाटें पालवल्ली. हो जो व्याकरणाचो म्हणजे विशेशणां, भावनामा आनी उरफाट्या अर्थाची उतरां जो कितें आमी 18 जून पाठांतलो आतां आमी आस्पाव केल्लो, ताजे खातीर आमी आदारवळ घेतिल्लीं 2 पुस्तकां आसात. एक कोंकणी व्याकरण, लेखिका आसात अर्चना कामत. दुसरें कोंकणी व्याकरण सहज अभ्यास, हें दुसरें पुस्तक. आनी ताजे बरोवपी आसात सुरेश बोरकार आनी श्री दामोदर खाणेकार. कांय चित्रां पळयल्लीं तुमी. ही चित्रां आमी घेतिल्लीं माजाळ म्हळ्यार इंटरनेटा वयली. हो आशिल्लो आयचो आमचो विशेशणां, भावनामा आनी उरफाट्या अर्थांचो जो कितें पळय व्याकरणाचो जो भाग आसा ताजो अभ्यास. परत एकदां ल्हानशी उजळणी करुया आमी. सुरवेक आमी कितें पळयलें की भाशेन व्याकरण कित्याक आसपाक जाय. आनी त्या वेळार हांवें म्हणलें भाशेचें व्याकरण म्हळ्यार त्या भाशेचो तो कोणो. भाशेचें मुळावणूच जर आमी घेतलें जाल्यार तें मुळावणूच म्हळ्यार व्याकरण. व्याकरणूच जर सारकें ना, व्याकरणूच जर धड ना, भास खंयचे खंय पावतली. आनी देखून व्याकरण सामकें गरजेचें. ताजे उपरांत आमी पळयलें विशेशणां म्हळ्यार कितें, आनी मागीर विशेशणां म्हळ्यार ताजी व्याख्या, विशेशणां म्हळ्यार कितें हें शिकल्या उपरांत आमी पळयल्यो त्यो विशेशणाच्यो वेगवेगळ्यो परी वा जाती. परत एकदां याद करता. गुणविशेशण, संख्या विशेशण, परिमाण विशेशण आनी सार्वनामीक विशेशण. ताज्या उपरांत 18 जून पाठांतलीं साबार उतरां आनी तांची विशेशणां आमी पळयलीं. आनी बेटी पळोवना तर त्या त्या विशेशणाचेर आमी वाक्यां लेगीत केलीं आनी तातूंतल्यान आमी शिकलीं. तशें केल्ल्यान आमकां शिकप बरें जाता, बरी आमकां याद उरता. ताज्या उपरांत आमी घेतली भावनामा. भावनामा म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें इंद्रियाक लागून कळना पूण ती आसा म्हणपाचें समजता. आनी अशी भावनामा जर तुमी करतलीं, तुमचो दुबाव हांवें मेकळो केल्लो. तुमी कांय सुचोवण्यो ज्यो हांवें तुमकां दाखयल्या त्यो तुमच्यो पडटल्यो. कांय जाणांक प्रत्यय लावचे पडटा, कुसां लावची पडटा. कांय ई स्वरान सोंपतात, कांय आ स्वरान सोंपतात. आनी मागीर ती भावनामा जातात. आनी मागीर 18 जुनांतली साबार भावनामा आमी घेतिल्लीं.
ती भावनां तुमी बरे तरेन उगडास दवरात, तुमकां परीक्षेच्या नदरेन ती बऱ्याक पडटली. आनी निमणी आमी पळयल्ली 18 जून ह्या पाठांतली कोण उरफाट्या अर्थाची उतरां. कांय कठीण आशिल्लीं, कांय सोंपी आशिल्लीं. परत सांगता, ह्या विशेशणां, ह्या भावनांक आनी उरफाट्या अर्थाची उतरां हांकां तुमची जी पयली सत्र परीक्षा जातली ताका 3 मार्क आनी निमणी वर्सुकी परीक्षा जातली ताका 9 गूण. 9 गूण तुमकां फावो जातले. म्हणटकच ह्या व्याकरणाचेर तुमी न्ही आडनदर करनाकात. व्याकरण सोंपें म्हणून ताका कुशीक दवरूं नाकात. व्याकरण दिसता तितलें सोंपें ना. कांय भुरगीं कितें करतात, गद्य आनी पद्य बरयतनात असो एक अणभव आसा. ती बरयतात व्याकरणूच. म्हणटकच तुमी व्याकरण बरे तरेन करतलीं आनी आज जें कितें शिकयलां तें तुमी तुमच्या बरे तरेन मतीन दवरतलीं, उगडास दवरतलीं अशी आस बाळगून हांव तुमचो निरोप घेतां. देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.